भाटकारान जमीन खाली करून दिवपाचे उत्तर पूजा शर्माक दिले, देखून तांणी घर मोडले। आमचेर अन्याय जावचो न्हय हे खातीर पुलीस निरीक्षक प्रशल देसाय हांणी आमकां सहानुभूती दाखयली। पुलिसांक निलंबित करप ही एक दुर्दैवी घडणूक अशें मत आगरवाडेकार कुटुंबाच्या वकिलान उक्तायलें। हांव 6 म्हयन्यासून घेवन येता, कोण फायल घेवपाक तांकां ते बाबडे हेल्प करपाक आमकां दिसतालें, तांकां स्पेशली PI प्रशाल देसाय म्हाका तांकां फायल करपाक दिसतालें, घेवपाक दिसतालें, तांकांय दिसतालें खंय तरी गोंयकाराचेर अत्याचार जाता, पूण दबावा खाली ते घेवपाक पावले ना। तर हांव कितें म्हणटा, आतां ताका सस्पेंड करप ही खरी एक वायट गजाल घडल्या। तर हें सगळें अशें जावचें न्हू, रायट डायरेक्शनान जे इन्वेस्टिगेशन वयचें अशें म्हणून आमी एक अटेम्प्ट केल्लो। सो हे अटेम्प्टा फाटल्यान आमकां इतलें हें जालें की तुम्ही 6 कोटी खाल्ले का, तुम्ही इतले कोटी खाल्ले का, तुम्ही पैसे घेतले का पूजा शर्मा अशें म्हणून आमकां आतां नाकाच जाल्लें हें सगळें। कितें इतलें एलिगेशन आमी म्हणलें बाबा तुम्ही रीण काडा खंय आनी हें रेडी करून तुम्ही कशा भशेन सुशेगाद रावा, इतले पर्यंत आमची परिस्थिती जाल्ली। सारकें रायट डायरेक्शन वचपाक जाय, कोणाकूय अरेस्ट, कोणी इनोसंट कोणाक अरेस्ट, कोणाक आतां जे जालां पळय तें तशें जावंक जायना। सो ताका प्रोसिजर आसा, ड्यू प्रोसिजर तुमी फॉलो करा। अरेस्ट ऑफ विदिन 24 hours कोणाकूय धरले कोणाक 24 hours प्रेशर घालता म्हणून अरेस्ट करप हे योग्य न्हू। आता तुम्ही आता तुम्ही सर हेतून आता 41 नोटीस आसा, 41 नोटीस दिवपाक तुमी ड्यू प्रोसिजर फॉलो करा न्हू। हांवें म्हणलें आतां खंय तरी प्रेसान म्हणलां की सेल डीड कॅन्सल करपाक आमकां नाका अशें म्हणून, हांवें अशें म्हणूंक ना की लेट देम कम सिव्हिल, पण जेन्ना अप्रोच करून सेल डीड कॅन्सल करून वी नो द रायट्स आनी आमकां खबर आसा आमकां केस आसा म्हणून आमी सिव्हिल कोर्टान अप्रोच जातले आनी नेसेसरी आमकां। आता तुम्ही म्हणटा त्या दिसा इतलो डिमांड असलो की पुलीस एक्शन घेना, पुलिसांचेर कारवाई जावंक जाय, सगळें जावंक जाय, आनी आयज तुम्ही सांगतात की पुलिसांचो कांयच रोल ना, पुलीस बेश्टेच हितून इन्वॉल्व जाले, पुलीस बेश्टेच सस्पेंड जाले हितून म्हणून। थोडे पुलीस बेश्ट सस्पेंड जाले अशें दिसलें। सो ही खंय तरी तुमची स्क्रिप्ट त्या दिसा तुम्ही म्हटले की जे पुलिसांनी एक्शन घेवंक ना पळय ते पुलीस सस्पेंड जावंक जाय, आणि आयज आयज सर आणि तिने म्हटलं मजगती घर मोडल्या उपरांत विजय सरदेसाय हांचो एक मनीस आमकां मेळपाक आयिल्लो। ते उपरांत आमी वचून तांकां मेळ्ळें हें खरें, पूण ह्या प्रकरणात तांचो आस्पाव ना अशें घरधनी प्रिन्सच्या आगरवडेकर हांचे म्हणणें। विजय सरदेसायचो ह्या घरा बद्दल कितें इन्वॉल्वमेंट आसा की तुम्ही विजय सरदेसायक थँक्यू म्हणपाक गेली? त्याचो इन्वॉल्वमेंट काय ना, थँक्यू कित्या खातीर म्हणपाक गेली? सोमार दीस आमकां अपॉइंटमेंट आसलो, सो आमकां बुधवारा मेळ्ळो। बुधवार अपॉइंटमेंट घेतिल्लो तेजो का तेणी तुमकां आपयलो? आमी घेतलेलो। कित्या खातीर तो हांगा येयल्लो? केन्ना येयल्लो? विजय सरदेसाय केन्ना येयलो? त्याचो मनीस येयल्लो। केन्ना येयल्लो? सगळे तुम्ही येयलात तेन्ना। MLA जेन्ना येयली इतले लागीं आसा तो MLA कित्याक थँक्यू म्हणपाक वचना? CM येवन गेलो तेका तुम्ही थँक्यू म्हणपाक वचना? तांकां थँक्यू बुधवारा आमकां अपॉइंटमेंट मेळ्ळी, सो हांव वचोन हांवें थँक्यू म्हणून येयला, पण विजय सरदेसायच्या हितून कित्यानूच कसलोच हात ना। त्या दिसा डिसिजन आयलें न्हू कंप्लेंट फाटी घेवपाचें, ताजें फाटलें कारण कितें? इट इज जस्ट अ कोइन्सिडेंट। तो व्हडलो इन्सिडंट जालो आनी तुमी म्हणटात केस फाटी घेता, म्हणजे हांगा खंय तरी फिशी आसा आनी मुरला अशें दिसना तुमकां? परते सांगता एंड अगेन तुम्ही म्हणटा पूजा शर्मा आमकां खबरूच ना, आमकां खबर नासलें, तुमचे कडल्यान आमकां कळ्ळां। एक मिनिट, पूजा शर्मा असो अथवा कोणी असो, दोतोर तूं असो, फाल्यां खंयची जागा आसा तूं जर ती घेता जाल्यार ती पळयतलोच, अशें जावूच शकना की विदाउट पयल्या शिवाय ती जागा आपूण ओके करतलो। आणि येते उरली डिलिंग रोखडेच 1 म्हयन्या भितर 2 म्हयन्या भितर जायना न्हू? डिलिंग नोव्हेंबर 2023 सेल डीड केलें, ताच्या पयलीं तांचे उलोवप जालां आसतलें। मग तरी तुम्ही पूजा शर्माक वळखना? सो आता तुमच्या अकॉर्डिंग पूजा शर्मा इज एक्यूज न्ही? एक्यूज नाही म्हणून परते उलोवचें पडटलें। तुम्ही पयली डिसाइड करा एक्यूज काय एक्यूज न्ही ती, कळ्ळें? तुम्ही बसा जाल्यार बसा 2 मिनिटां घ्या, तुम्ही डिसाइड करा। तुमचं स्टेटमेंट चेंज जाता असो दिसना? 2 मिनिटां तुमचं स्टेटमेंट चेंज करतात। फॅमिलीचो स्टेटमेंट चेंज जाता असो दिसना बगर बगर? शर्मा एक्यूज न्ही अशें म्हणना, वेदर इन्व्हेस्टिगेशन इज गोइंग इन द रायट डायरेक्शन, पूजा शर्मा खरी कल्प्रीट जाय हे तुम्ही पयली इन्व्हेस्टिगेशन एजन्सीक पयली खरें करून न्ही। गोमंतक TV खातीर स्नेहा असोटीकर।